दारगाची स्पोर्ट्साची जमीन आशिल्ली पळय त्या हातून आमकां 50 एकर जमीन मेळ्ळी ऑलरेडी. आणि केन्ना सांगलें आमी आत्तां कदाचित फुडल्या एक 8-5 दीस आमकां पोजेशन मेळटलें. आमचें टेंडर रेडी आसा आनी हो जो प्रोजेक्ट जातलो हेजो बीग प्रोजेक्ट जातलो आनी तातूंत आमचो MOU जाला गोवा सरकारा कडेन आनी त्या MOU मध्ये ऑलरेडी जे जॉब आसा हांगासर जवळ जवळ 80% जॉब हे आमचे लोकलांक प्रायोरिटी दितले आनी उरिल्ले जे 20% आसा ते जर हांगा पोस्ट अवेलेबल आसा ते ताका प्रायोरिटी पयली दितले नाल्यार ते जे प्रोफेसर सारके पोस्ट कदाचित मेळनात ते आमी आउट ऑफ गोवा हें करतले अशें. आनी त्यामुळे जवळ 3 हे जातले म्हणजे एक सायड आयुर्वेदा दुसरी सायड योगा. कारण योगा हे गोंयान म्हळ्यार जर ट्युरिजम ज्या पद्दतीन चलता ट्युरिजमाक निश्चितपणे आमकां गोवा हेल्प करतलो आनी वेगळे एक स्पेशल योगा खातीर आमी वेगळे कॉटेजीस वगैरे करतले की फॉरेनर जे येतात पळय तांकां एट्रॅक्ट करपाक एक वेगळे तरेचो म्हणजे अशें म्हणू शकता की हेल्थ ट्युरिजम आमी योगा ट्युरिजम